भरपूर प्रमाणात पाऊस पडल्या उपरांत पणजेच्या मळा वाठाराक हुंवार येतालो। मळा वाठारांतल्या तळयेन पुरायपणान उदक भरून लोकांच्या घरांनी उदक वताले। हे जावचे न्हय हे खातीर आतां उदक पंपिंग करपा खातीर स्टेशन बांदलां। देखून आतां कितलोय पावस पडलो जाल्यार मळा वाठारांत हुंवार येवचो ना अशी खात्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। हुंवार येवचो न्हय म्हूण बुधवारा मळा वाठारांत फ्लड वॉटर पंपिंग स्टेशनाचे उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। आम्ही आत्ता हांगासर ऑपरेट करपाचे आसा। इट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सिमेटली द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच इज इन 15 crores of rupees फ्रॉम द स्मार्ट सिटी गिवन टू द WRD। आणि हितून 3 कनेक्टिविटी घेता। एक, इट इज एन ड्रेनेज कनेक्टिविटी। पुराय मळा लेक तेकोन आशिल्ली सगळ्यो ड्रेन हाडून आमी मळा लेकान सोडल्या। सो दॅट उदक आसपासचे आहा पयलीं म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशनूय जालें ताका आमी म्हणूंक शकतले। ड्रेनेज कनेक्टिविटी केल्ल्या कारणान सगळें उदक मळ्यांतल्या लेकांत येतलें, मळ्यांतले लेक भरले वतले। सेकंड, इन्क्रिजींग द स्टोरेज कॅपेसिटी ऑफ मळा लेक। पयलीं मळा लेक उथळ आशिल्लें, आमी तें आतां खोल घातलां म्हणून तेजी इन्क्रिजींग कॅपेसिटी वाडल्या। स्टोर करपाची भितर उदक कॅपेसिटी जी वाडपाक जाय आसली पयलीं ती वाडयल्या, जेणे करून चड उदक स्टोर करपाक शकतले। थर्ड, इट इज इन कंट्रोल ऑफ द एंट्री एट अ हाय टायड टायम। हाय टायडाच्या वेळार क्रिकांतल्यान उदक जे लेकान येतालें ताजी एंट्री जी आसा ही गेट घालून आमी कंट्रोल केल्या। इट इज ऑटोमॅटीक गेट एट ड्युरींग द हाय टायड वील क्लोज दॅट गेट सो दॅट हाय टायडचें उदक हे लेकान येवचें ना। ही तिसरी सिस्टम आमी ह्या प्रोजेक्टाची आसा। आणि चौथी, विच इज एन फ्लडिंग पंपिंग स्टेशन, म्हणजे आतां पळयल्ले आमी 5 पंप ऑल टुगेदर, रायट बदाम? 5 पंप घातल्या। ताणी कॅपेसिटी आनी ते सांगला सगळें उदक मळा लेकांतलें येवटेंतल्यान काडून परत क्रिकान घालप, म्हणजे ह्या मळा लेकाचे उदकाची कॅपेसिटी ही वाडोवूच येवप ना। ते आसा तितकें उदक काडून जशें क्रिकान घातलें त्या क्रिकांतलें उदक परत एकदां मांडवीक वयतलें। हे फ्लडिंग स्टेशन आणि त्याच्या उपरांत फूल फ्लेज पंप हाऊस जो आम्ही त्याच्या खातीर बांधला। म्हाका दिसता आनी सरावंडींग एप्रोच रोड एंड डेव्हलपिंग सरावंडींग एरिया इतकेंच न्ही, हे करता आसतना सरावंडींग एप्रोच रोड आसा पयलीं तेय आमी डेव्हलप केल्या। म्हणून हे सगळें करता आसतना सगळ्या मळ्याकारांक हांव सांगपाक सोदतां, मळ्यांतल्या परिसरांत जे लोक रावता हाज्या फुडें भिवपाची गरज ना, तो पूर येवपाचो ना। हे खास करून मळ्यांतल्या लोकां खातीर ह्याय पावसात भिवपाची गरज ना। आणि इन फ्युचर सुद्दां कित्याक सांगलें हांवें की तितक्या कॅपेसिटीचें पंपिंग स्टेशन आसा। आमी जी फ्लड कंट्रोल गेट घातल्या पळय न्ही त्या गेटीचेरय आमकां विश्वास आसा म्हणून हांवें सांगलां। हांवें प्रॅक्टिकली जे ऑपरेशन पळयलां, दीस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, म्हणजे सेकंड प्रोजेक्ट इन द स्टेट आमी जो हांगा ऑपरेट करतले।